म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमकां जेजून देवान सगळे हांगसर कळीत केलेले आसा कशे भाशेन आमी वागूंक जाय पळय तें. आतां हें मनांत दवरात, आमी कशें म्हणून तें कोत्तेले. तुमी पुलिसाक पळयलां न्हय, पुलिसाक पळयलो की ना आमकां ताचें सगळें कळटा. ह्या सिस्टरींक हे आतां हॅबीट घातलेली आसा ती सिस्टरी म्हणून आमकां कळटात. कोण तर दुसरे भाशेन न्हेसत जाल्यार आमी जाणो की हो ताचो स्वभाव आनी त्या प्रमाणे तो जियेता म्हणून. आमची नांवां क्रिस्तांवांची, तर तें नांव कोणाकूय कळ्ळें की ना ती जाणत क्रिस्तांव कशीं वागतात पळय ती. तर हांव कितें म्हणूंक सोदतां, आमी कोणा बरोबर जियेता म्हणजे भितरल्यान कोणा सरची आसा त्या प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येता. आमकां आयज सांगलां तुमी क्रिस्त सोबेर रावात. कशें रावतात ताणें आमकां सांगलां पयले वाचन, तुमचे मदें मोग आसूं दी. जेजू जावन आसा बापाचो मोग आनी तो आमचे सोबे आसा म्हणटच ताका आमी आजीर जावन ताचे भाशेन आमी मोगाळ जातले. ताचे भाशेन आमी सोंशणीकायेचीं जातले, ताचे भाशेन आमी कोणवाळायेचीं जातले. कित्याक ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिला जाल्यार तो आमचे सोबे वावुरतलो. हें आमकां कळीत केलेलें आसा. तर ते भाशेन दुसऱ्यांक जे भाशेन दुसऱ्यांनी आमचे सोबे करूंक जाय ते भाशेन आमी तांचे बरोबर करूंक जाय. तर आमी तांकां कंट्रोल करता. आतां ती तर कंट्रोलांत ना, ती तर पातकांत आसात. म्हणजे कितें, ती जेजू सोबे ना आनी ती आमकां कितें करतात, आमकांय जेजू सरशिले काडूंक सोदतात. असले स्थितीन आमी तांकां जेजू सोबे व्हरोंक जाय आनी आमी जेजू सोबे आसा म्हणटच हे भाशेन ताचें राज आमचे मदें स्थापन जातलें. म्हणून आमकां ह्या सगळ्या वाचपांनी कळयल्लें आसा. खूब वस्तू सांगलेल्यो आसात आमकां, पूण ते हे भाशेनूच आमच्यान पाळूंक जाता. ताका आमी पयलो वयलो स्थान दिलो जाल्यार तो आमचे सोबे वावुरतलो, तो आमकां मनां उजवाडायतलो आनी सगळी जाणवायेन आमी दुसऱ्यांकूय ही जाणवाय दिवंक लागतली अशें आमकां कळीत केलेलें आसा. तर ह्या वेळार म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान रावया, आमचें जिवीत ताका दिवया आनी ताका तर दीत तें तो आमकां भरपूर आपलें जिवीत दिवन आमचे सोबे शांती, गोठाय आनी समाधान हाडटलो. तर आमच्या आज अशें जोडया. देवान आमकां शिकयलेलें आसा आपल्या उतरांतल्यान, तितलें पाळच्याक आमी ताकाच चिटकोन रावया. तो बाकीचे सगळे आमचे सोबे करतलो. आनी ताणेंच आमकां सांगलां, म्हाका तुमी तर पयलो वयलो स्थान दिवन म्हजे सोबे रावशात जाल्यार बाकीचे सगळें तुमचे उंटयेंत पडटलें. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान रावन आतां आमी आमचें जिवीत ताकाच समोर पळोवया भेटोवणी वरवीं. आमेन.